respected Chief Guest of the today's function, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Guest of Honor, Honorable Minister for Factories and Boiler, Sri Nilkan Halalkar, my esteemed colleague, Sri Rohit Kadam, MD GSIDC, and Anand Pangam, Chief Inspector of Factories and Boilers, distinguished guests, factory owners, industrialists, media, press, and dear participants. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to each one of you on this momentous occasion of inauguration of our new building, Aparant Surakshita Bhavan. Today, we gathered not only to celebrate the opening of new doors to a new space, but also to reaffirm our collective commitment to provide a safe industrial workplace and health and welfare of all workers in the factories, thereby safeguarding the rights and safety of every industrial worker. This building stands as testament to our vision and perseverance. Every brick, beam, the glass reflects the hard work and the commitment of our dynamic and young Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and very supportive Minister, Sri Nilkan Halalkar, that has brought us here. As we step into this new building, let us remember that it is not the structure alone that defines success, but the people who bring it life. I hope in this new building, the staff and the officers of the factories and boilers will work harder than before with total zeal and commitment and give better services and prompt services to everyone. Together, we will transform these premises into a hub of creativity, productivity, and shared achievement for the safety of our fellow industrial workers. On behalf of the entire organization of Factories and Boilers, I extend my heartfelt gratitude to everyone who has contributed to this journey, and once again welcome you all for the inauguration of Aparant Surakshita Bhavan. Your presence today makes this milestone even more special. Thank you. Thank you, sir, for the warm words of welcome. Now, माझ्या वेळेला सगळे मानेस्तान फुलांबरोबर येऊन तांकां येवकार वेगळ्या सुरवेक म्हाका फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचे मंत्री भुवनेश्वर निलकंठ बाळहळकर आसा फोटोग्राफर फोटो तसेच म्हाका सेक्रेटरी श्री संजीव बाबुळकर हांच्या लागीं ताणी श्री निलकंठ बाळहळकर म्हाका चीफ इन्स्पेक्टर श्री अनंत पांगम हांच्या लागीं ताणी सेक्रेटरी सर तसेच MD सर हांकां येवकार भेटोवचो. तसेच आमच्या मदीं जे सभागृहात बशिल्ले कांय मानेस्त आसा तांकांय बी आमी येवकार भेटोवंक सोदता. निकिता पालकर हांच्या लागीं मागता की तांणी मॅडम प्रतिमा धोण प्रेसिडेंट GCCI हांकां येवकार भेटोवचो. श्री प्रदीप डिकोस्टा प्रेसिडेंट गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशन. त्याचप्रमाणे मॅडम सुशांती कवळेकर GSIDC डायरेक्टर हांकां येवकार. थँक्यू. सगळ्या मानेस्तारांनी मागता की पारंपरिक पद्धतीन दिवली पेटोवन या कार्यावळीक पारंपरिक पद्धतीने या कार्यावळीक
अनुज बॉस बॉस सेमो सेमो अनुज बॉस हे अनुज जी नेव्ही अनुज. बॉस बॉस मॅडम मॅडम सुशांत कोळकर तुम्ही सहभागी झाला. सगळ्यांना मागता फोन सायलेंट मोडाचे जवळचे. निकिता पालकर हांच्या लागीं हांव वळखूंक मागता की श्री नितीन रायकर तशेंच श्री कल्पक दरबारे हांच्या लागीं आमच्या वतीन फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स या खात्याचे तसेच एनिमल हजबंड्री फिशरीज वेटनरी सर्व्हिसेस या इतर सगळ्या खात्यांचे मंत्री गोमानी श्री देवकन बाब थाळकर हाजीर आसात. आपल्या मार्गदर्शनात आणि या सगळ्या खात्यांचे व्यवहार ते उत्तम पद्धतीने चलयतात. हांव तांचे लागीं मागता की तुमी ह्या समयार उलोवप करचें. आजच्या उपरांत सेक्युरिटी भवन हेचे उद्घाटन सोहळ्याक आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे डायनेमीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, फॅक्टरी अँड बॉयलरचे सेक्रेटरी श्री संजीव गडकर, ह्या खात्याचे चीफ इन्स्पेक्टर श्री अनंत पांगम, GSIDCचे MD कदम, हांगा आशिल्ले सगळे इंडस्ट्रीज ते चेअरमॅन, GSIचे मेंबर्स आणि प्रेस आणि तुम्ही प्रेमळ भावने भयणीनो आणि फॅक्टरी अँड बॉयलरचे स्टाफ, पहिले सगळे खूप उमेद दिसता की बऱ्यांचे बरें हे बिल्डींग अपरांत भवन आज उद्घाटन जाता आणि हे जे तरेन आमी सेक्युरिटी हेल्थ म्हणटा त्याच प्रमाणे हे स्टाफाक बऱ्यांचे बरें एनवायरमेंट करून दिवन काम करपाक उमेद दिवपा खातीर हे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनान आनी त्यांच्या फुडाकारात ही बऱ्यांची बरी बिल्डींग आज आमी उद्घाटन करता. अपरांत सेक्युरिटी भवन उद्देश आमी अपरांत हो जो आहा हो खंय तरी गोंयांत नाते जुळटा तेज्या बरोबर ह्या डिपार्टमेंटाचे हेल्थ अँड सेक्युरिटी म्हणटा तशेंच सेक्युरिटी ह्या माध्यमांनी बिल्डींग रिलेट केल्ले आहा. आमचे डिपार्टमेंट बऱ्या पैकी इंडस्ट्री फ्रेंडली म्हणजे सगळ्यात इंडस्ट्री बरोबर बऱ्या पैकी फॅक्टरी बरोबर सांबाळून आमचे सगळे इन्स्पेक्टर काम करतात. त्याच बरोबर गेल्या काही वर्सांत जवळ 800 फॅक्टरीज आमच्या डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्ट केले, 1000 बॉयलर इन्स्पेक्ट केले आणि जवळ जवळ 13,000 भुरग्यांक ट्रेन केले. हे डिपार्टमेंट जे आहा बऱ्यांचे बरे वर्कफोर्स तयार करपाक, सेक्युर हेल्थ आनी सेक्युरिटी चॅक करपाक आणि हे टायम टू टायम आमचे स्टाफ आनी डिपार्टमेंट आनंद पांगमाच्या माध्यमात हे आमी काम करीत आसा.
आणि हे सांगता असताना त्याच्या बरोबरच आताच्या घडीक जे आम्ही दुसरी बिल्डिंग म्हणजे मुख्यमंत्र्यान सुरुवात करून सांगल्या की जे पासून दुसऱ्या हात तुम्ही मोडपाचे म्हणून तीवय जातली हे जेणे करून एक बरी सेफ्टी भुरग्यांक हेल्थी हायजेनीक अशें आसचें म्हणून जेन्ना हे डिपार्टमेंट म्हाजे कडेन दिल्लें तेन्ना म्हाका दिसता चडशे इंडस्ट्रीज एप्रोच जाल्ले आमी हेल्थचे सर्टिफिकेट जाय खंय तरी एका तालुक्यासून हाडची पडा तेज्या उपरांत सगळे विचार केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांना मिटींग जाल्या उपरांत आमी ही सगळ्या तालुक्यान किंवा इंडिव्हिज्युअल खंयचे लॅब मागता जाल्यारूय आमी दिवपाची सुरवात केल्ली आहा जेणे करून सगळ्या इंडस्ट्रीक बरे सेफ आनी बऱ्या पैकी तेंचें काम जावचें म्हणून आनी जे तरेन हे डिपार्टमेंट काम करता खरोखरच बऱ्या पैकी काम करता आनी इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट सेक्टरूय सुद्दां आमच्या डिपार्टमेंटाकडे बऱ्या पैकी काम करता आनी तशेंच चलचें आनी ही इंडस्ट्री जी आहा ही गोंयांक आनीकय फ्लॉरिश जावची जी आतांची गरज आहा जेणे करून आमी ऑलरेडी कंज्यूम स्टेट आसल्या कारणान आमकां इंडस्ट्री येवन आमच्या त्या माध्यमांत आमची बजेटरी ग्रोथ जावंक जाय GDP आमच्या गोंयची म्हणून ग्रोथ जावंक जाय हेज्या खातीर दोनूय गव्हर्मेंट आनी तुमी इंडस्ट्रीज एकामेका कडेन रावन हे आमी फ्लॉरिश करपाक जाय इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक तुमी ह्या इनॉग्रेशनाक येयल्यात सोबा आयल्यात म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू खंयच्याय शासकीय म्हणजे सरकारी इमारतींची भव्यता ही त्यांच्या आकारातच असना तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात कितें बदल घडून हाडटा वा सकारात्मक बदल घडून हाडपाचो त्या दिकेन तो एक यत्न आसता आणि प्रत्येक सरकारी इमारत ही शासनाच्या जनकल्याणाच्या वचनबद्धतेचे एक साकार अशें रूप आसता सरकारी नेवी इमारत म्हळ्यार चड कार्यक्षमता चड पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचो एक नेवो असो अध्याय जावन आसता दूरदृष्टी उदरगती कडेन बांदिल्ली आणि लोककल्याणाचो सदांच ध्यास घेतिल्लो एक सुंदर संगम अशें नेतृत्व म्हळ्यार आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री सगळ्यांच्या वतीन तांच्या लागीं मागता की सर तुमी ह्या समयार उलोवप करचे भोवमानीस मुखेलमंत्री साहेब नमस्कार तुमकां सगळ्यांना येवकार अपराध सुरक्षिता भवन हाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात आमचे फॅक्टरी एंड बॉयलर्सचे मिनिस्टर बाब निलकंठ हळर्णकर आमचे ह्या खात्याचे सेक्रेटरी बाब संजीव गडकर चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स आनंद पांगम GSIDC MD बाब रोहित कदम आणि व्यासपीठा सकयल आशिल्ल्या गोंयभरांतल्या सगळ्या विविध इंडस्ट्रीतले हेड गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स GCCI वेर्ना असोसिएशन तुमच्या येण्यात आणि ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढली कारण तुम्ही ज्या पद्धतीत इंडस्ट्रीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर उपस्थित रावले आणि ह्या नवीन वास्तू शुभेच्छा दिवपा खातीर आमच्या डिपार्टमेंटाक हांगा उपस्थित रावल्या बद्दल परत एकदा हांव मना काळजांतल्यान तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता तुम्ही पळयलें आसतलें की फाटल्या एक 5 वर्सांच्या टेन्युअरांत खुबश्यो गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंगो जुन्यो जाल्ल्यो म्हणजे 40 वर्सां पयलीं 50 वर्सां पयलीं ज्यो बिल्डिंग्स बांदलेल्यो काही बिल्डिंग्स स्वातंत्र्यपूर्व बिल्डिंगेचेरूच आमी काम करताले ते पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रिनोवेट करपाक घेतले नवे करपाक घेतले आणि नवीन वास्तू ह्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी दीत आसता एक्झिस्टींग जाग्याचेर एक पोरणी बिल्डिंग आसतली बऱ्याच जाणांक आतां यादूय आसची ना ती बिल्डिंग कशी आसली ती 2 वर्सांच्या पयलीं ती बिल्डिंग आमी डेमॉलिश केली आणि पुराय नवीन वास्तू 13 कोटी रुपया खर्च करून आमच्या GSIDC ती कन्स्ट्रक्शन करून दिली हे वास्तूचे आमचे कन्सल्टंट बाप सुखटणकर अमित सुखटणकर आणि खूप बऱ्या पद्धतीत त्याचं डिझाईन केला आणि ज्या पद्धतीत म्हणजे तेजें पेंटिंग केला ते जर पळयत जाल्यार ऑफिसांत भितर सरल्या उपरांतूच कळटा की हय ही इन्स्पेक्टर ऑफ द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हाचीच बिल्डिंग आसा कॉंग्रेच्युलेशन्स बाबा अमित सुखटणकराक आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणजे इन्क्लुडिंग सिव्हिल इंटेरियर करपी RJ मालपाणी परत अमरदीप डिझाईन एंड लिंबो सॉफ्टस्केप्स ह्या सगळ्या जाणांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की इट इज एन ग्रीन स्पेस बिल्डिंग जाता तितको म्हणजे सोलार पॉवर यूज करून आणि ग्रीन बिल्डिंग दवरपाचो कन्सेप्ट तेंच्यांनी ह्या बिल्डिंगेंतल्यान दाखयला म्हाका दिसता दीस इज एन एडवान्स ह्या पद्धतीची टेक्नॉलॉजी तेंच्यांनी हे दवरणे फाटी फक्त उद्देश एकूच आसा हांव अमिता कडेन येता आसतनाच उलयतालो
की ताजें म्हणणें आसा की जे इंडस्ट्रीज पार्टनर हांगा येताले तांच्यांनी आपूण हें पळोवन सेम दे शूड रिप्लिकेट इन देयर इंडस्ट्रीज हो ताच्या फाटीमागचो तेजो उद्देश आशिल्लो. आमी जशें म्हणटा की फाबर कमी लागची, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आमी ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट हांगासर हाडपाचो प्रयत्न केला. वीच इज एप्रॉक्सिमेटली तशी पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे बिल्टअप एरिया जे बेजमेंट 2369 बेजमेंट हाजो हे केला ग्राउंड फ्लोर म्हणजे ग्राउंड +1 फ्लोर बिल्डींग हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो फेसिलिटीज हांगासर तेंच्यांनी ह्या बिल्डिंगेक दिवपाचो प्रयत्न केला. हांव खरोखरूच GSIDCचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी अपरांत सुरक्षिता भवन हाजें आयज इनॉग्रेशन जालें. अपरांत म्हणजे गोंय, गोवंत भुमी म्हणजे गोंय आनी सुनाप्रांत म्हणजे गोंय म्हणूनच ह्या बिल्डिंगेक परत एकदां म्हणजे आमी एन्सिस्टर हितून वयता आसतना अपरांत हें नांव ह्या बिल्डिंगेक फावो केल्लें आसा. म्हाका दिसता ह्या बिल्डिंगेंतल्यान बरेचशे फावटी आमी सातत्यान पळयता की वेगवेगळे इन्स्पेक्शन आसतले, सर्टिफिकेशन ऑफ द बॉयलर्स आसतले, टेक्निकल गायडन्स आसतले, एक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन आसतले, लायसनिंग आनी अवेरनेस प्रोग्राम ह्या बिल्डिंगेंतल्यान वेगवेगळ्या वर्क प्लेसीचेर घडोवन येतले. आमचो आशिल्लो चीफ इन्स्पेक्टर्स एंड फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, बाकीचे सगळे इन्स्पेक्टर्स आनी बाकीचे सगळे स्टाफ हे सातत्यान म्हणजे दोज इंडस्ट्री दोज आर डिलिंग विथ द बॉयलर्स स्पेशली आनी बाकीचे इंडस्ट्रीज हांच्या कडेन ते सातत्यान कम्युनिकेशन आसता. आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की सेफ्टी हो मुद्दो दवरता आसतना हाजे स्ट्रॉंग फावंडेशन गोंयांत आसचें म्हणून आमचे डिपार्टमेंट आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यो मोर एफिशियंटली सातत्यान पार पाडीत आसता. आनी अपरांत सुरक्षिता इतक्याकूच खातीर गोंयांत जर आमी सेफ दवरतले आसत जाल्यार अपरांत सुरक्षिता हाज्या कडल्यान हें काम सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून हाजे सातत्यान इट इज अ सिम्बॉल ऑफ द प्रिव्हेन्शन, प्रिपेर्डनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी हे फुडें घेवन आमी सगळे जाण फुडें वता. म्हाका खात्री आसा की हजारांनी कामगार जे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज काम करता तांची लायफ सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसता. आनी ताकाच लागून वर्क प्लेसीचेर सेफ्टी आसची म्हणून अशा पद्दतीचे बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आनी ताका सपोर्ट सिस्टम ही दिवप हाच्या खातीर आमी सदोदीत आमचे डिपार्टमेंट हे इन्सिस्ट करीत आसता तुमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन. आनी ताच्या खातीर टायम टू टायम म्हणजे फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी जालें म्हणून जावचें ना, तर ताच्या खातीर ह्युमन रिसोर्स टायम टू टायम ट्रेनींग दिवप, तांकां ट्रेन करप हाची गरज आसा. दिस इज द 80 कॅपेसिटी आसलेलो हॉल वीच वील गिव द कंटिन्युअसली ट्रेनींग फॉर द सेफ्टी. मागीर जावं ते HR मॅनेजर्स जावं ते सुपरवायझर्स हांकां कंटिन्युअसली ट्रेनींग दिवपाचें काम हाज्या फुडें आमचें डिपार्टमेंट जें आसा हें कंटिन्युअसली करतलें. आतां पर्यंत मोर देन 16,000 वर्कर्स, सुपरवायझर्स, स्टुडंट्स, इंडस्ट्री सेफ्टी प्रोफेशनल्स हांच्या खातीर सातत्यान तांच्यानी ट्रेनींग दिवपाचें काम केलां. आमचो फुडल्या 5 वर्सांचो टार्गेट आसा मोर देन 25,000 पीपल हांकां सेफ्टी ट्रेनींग ह्या ट्रेनींग हॉलांतल्यान ट्रेनींग हॉलांतल्यान दिवप हें आमी थारायलां. आमी जो पर्यंत तो क्रावड खूब कमी आसना म्हणजे कमी आसलो काय इफेक्टीव ट्रेनींग जी आसा पळय ती दिवपाक शकता. आनी ताकाच लागून ताका हांगासर आयल्या उपरांत ताका लागपी वेगवेगळे इक्विपमेंट, वेगवेगळ्यो फेसिलिटीज आनी ताका स्ट्रेंथन करपा खातीर आमकां बरें पडटलें. आनी म्हणून आमी जशें म्हणटा की इंडस्ट्रियल हेल्थ, इंडस्ट्रियल हायजीन ह्यो सगळ्यो गोश्टी फोकस करता आसतना आमी अशा पद्दतीचे हांकां मदत करपा खातीर सातत्यान आमी वेगवेगळ्यो ट्रेनींग दिवपाचें थारायल्या. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार इंडस्ट्री ही सायंटिफिकली एक्सेस आसतो तिका वर्क प्लेस हॅजार्डस अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी मागीर कॅमिकल्स आसतले, एक्सेसिव्ह नॉयस आसतले, हीट आसतले, मागीर प्रोमोटींग द मेडिकल सुपरविजन्स हाजे कडेन कशा पद्दतीन काळजी घेवची ह्योय गजाली हे हातूंतल्यान करीत आयिल्ले आसा. तुमी जर पळयशात जाल्यार वेगवेगळ्यो इंडस्ट्री गोंय हे फर्स्ट डेस्टिनेशन प्रिफर्ड फॉर द वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज अक्रॉस फार्मास्युटिकल आसतले, मॅन्युफॅक्चरींग आसतले, इंजिनियरींग आसतले, फूड प्रोसेसिंग आसतले, लॉजिस्टीक आसतले आनी सेवरल अदर इंडस्ट्रीज ह्यो आज प्रिफर करपाक लागलेले आसा. वेगवेगळ्या कारणां खातीर तुमी जर कंपेर बाकीच्या राज्यां खातीर पळयत जाल्यार गोंय लोक प्रिफर करता. हालींच नीती आयोगान आपले इज ऑफ डुईंगचो इंडेक्स जो प्रमोट केलो तातूंत गोंयचो 4थो नंबर आयलो हें म्हाका सांगपाकूय बी खूब अभिमानान दिसता. कारण सगळ्यात बारीक स्टेट आसतना सुद्दां बिगर स्टेटी कडेन बिगर स्टेटी कडेन आमी कंपॅरिजनान 4थो नंबर हो आमच्या स्टेटीचो आयला. आनी स्मॉलर स्टेटीत आमी ते पयल्या नंबराचेर आसतले. आजुनूय बी म्हणजे टायम टू टायम इम्प्रुवमेंट वॉट एवर द सजेशन्स कम फ्रॉम द GCCI किंवा इंडस्ट्रीज बॉडी हांच्या कडल्यान जेन्ना जेन्ना सजेशन्स येता मागीर ते लायसन्स रिन्युवल आसतले किंवा बाकीच्यो सगळ्यो
हाचे गजाली आमी टायम टू टायम इंडस्ट्री फ्रेंडली कशा पद्दतीन जातले हेजे सातत्यान आमी काम करीत आसा. म्हणून हांव म्हणटा की वर्क प्लेस सेफ्टी इन गोवा जावचे हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो जशें गोंय सरकार म्हणजे सरकार म्हणून आमी करता तशें इंडस्ट्री प्लेसीचेरूय जावच्यो. तुमी ताची इनिशिएटीव घेवची ही खूब म्हत्वाची आसा. शेवटी ह्युमन लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट हे आमच्या खातीर आसा आनी ताका लागून केंद्र सरकारान नव्यान आत्तां चाललेले ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन्स कोड 2020 हाजें इम्प्लिमेंटेशन खूब बऱ्या पद्दतीन गोंयांत करपा खातीर आमचें डिपार्टमेंट हें इम्प्लिमेंट करीत आसा. ताजें इम्प्लिमेंटेशन हें तुमी बी सगळ्या जाणांनी इंडस्ट्रीज आनी इंडस्ट्रीज एंड फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स ह्या दोगांयच्या सहकार्यान ह्या कोड 2020चो जर आमी वर्किंग कंडिशन्स कोड 2020 हाजें इम्प्लिमेंटेशन जर खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकले जाल्यार एक बरें वातावरण खूब गोंयांत क्रिएट जावपाक शकतलें. रिसेंटली आमचो गोवा बॉयलर्स एक्ट 2025 जो इम्प्लिमेंट केला आनी वीच इज अगेन म्हणजे वीच इज एन ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस फॉर द इंडस्ट्रीज ह्या कोडाचें इम्प्लिमेंटेशन आमच्या कडल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन आनी बेगिनात बेगीन हें जातलें हाजें हांव तुमकां ग्वाही दिता. आमी पळयता की मॉडर्नायजेशन ऑफ द इन्स्पेक्शन एंड कॉम्प्लायन्सीस टायम टू टायम आमी ह्यो गजाली करीत आसा आनी ताकाच लागून थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन प्रोसिजर ऑन द युअर डिमांड आनी ते इजी कशें जावचें. म्हाका खबर आहा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कारण आमचोच इन्स्पेक्टर थंय वचतो ते करतो हें जावन न जाता. थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करचें आनी तेज्या प्रोसिजराचेरूय बी आमी सर्टिफिकेशन दिवचें ही काही इंडस्ट्रीज कडल्यान डिमांड आशिल्ली. फाटले फावटी जेन्ना हांव आनी मिनिस्टर जेन्ना मिटींग घेतली तोय प्रोसिजर आमी कंप्लीट केला आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता इट वील बी हेल्प फॉर द इंडस्ट्री इन फ्युचर. म्हाजें तर म्हणणें आहा की इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत ताचो रोखडोच रिपोर्ट विदीन द 48 hours ताका तेंचें क्लॅरिफिकेशन सर्टिफिकेशन ते 48 तासाच्या भितर हें मेळचें जेणे करून तितूय बी कांय उरचें न्ही. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस हातूंतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आमी सातत्यान करीत आसतले. म्हजें म्हणणें आसा आमी सातत्यान आमी इन्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरांनी करता त्याच बरोबर आमकां इन्वेस्ट इन द पीपल हें करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. म्हणून आमी हालींच 2 day वर्कशॉप फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो ऑर्गनायज केल्लो. बॉयलर अटेंडन्स कोर्स आमी परत नव्यान 2025 आमी बॉयलर अटेंडन्स कोर्स सुरवात केलो कारण बरो ह्युमन रिसोर्स जर क्रिएट जातलो आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या कोर्सिसांची गरज आसा. आमी हालींच गोवा ऑक्युपेशनल सेफ्टी आनी हेल्थ एक्सपो समीट 2026 ही घडोवन हाडली वीच इज एप्रिशिएटेड बाय ऑल ओवर द इंडिया इंडस्ट्रीज जे हांगासर पार्टिसिपेट जाले. तांच्यांनी सांगलें की दीस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यू हॅव ऑर्गनायज्ड इन द स्टेट कारण ऑल ओवर इंडिया सगळे जाण म्हणजे सेफ्टी लोक जे आशिल्ले ते हांगासर आयले बी आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें एक्झिबिशन हांगासर जालें जेणे करून नव्यान आमकां नीव इक्विपमेंट नीव एडवान्स अचिवमेंट कितें आसा सेफ्टी आमच्या इंडस्ट्रीच्या लोकांक कळ्ळें की आमी कितें कितें सेफ्टी घेवपाक शकता. म्हाका दिसता टायम टू टायम आमचे इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हांच्या कडल्यान मेडिकल स्क्रिनींग कॅम्प हे ऑलमोस्ट आमी प्रत्येक कडेन घडोवन हाडटा. आमी तुमच्याच डिमांडाच्या वयल्यान इट इज वुमन टू वर्क इन द नायट शिफ्ट ही विशेष करून फार्मसी सेक्टराची डिमांड आशिल्ली ते आमी ऑलरेडी पास केला. सो बाय टेकिंग ऑल द मेजर्स म्हणजे सेफ्टी मेजर्स ज्या ज्या इंडस्ट्रींतल्यान आसा थंयसर आमी वुमन्स नायट शिफ्टींग काम करपाक बी अलाव केला जेणे करून ज्यादा आमी कशा पद्दतीन काम करतले हेजेर आमी सुदोरीत भर दिला. म्हाका दिसता ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कोड 2020 हाजे जर वेवस्थीत रित्या इम्प्लिमेंट जर जालें जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीचें वातावरण हें आमच्या स्टेटींत जावपाक शकता. आमी डिजिटल प्लॅटफॉर्म यूज करता आसतना श्रम सुविधा पोर्टल हाजो गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केला. ह्या पोर्टला वयल्यान जायती इन्फॉर्मेशन्स किंवा बाकीचे सगळे ही नॉलेज ही श्रम सुविधा पोर्टला वयल्यान तुमकां मेळूंक शकता. हांव अपील करता सगळ्या इंडस्ट्रीच्या लोकांक प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना आनी प्रधानमंत्री श्रम सुरक्षा योजना अटल पेन्शन योजना हाज्या सारक्यो विविध ज्यो इन्शुरन्स स्कीम आसा पेन्शन स्कीम आसा ह्यो गोंयांतल्या कामगारांक मेळपाक जाय. सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता इट इज ऑलमोस्ट मोर दॅन 90% ऑफ द पीपल टेकिंग द बेनिफीट ऑफ द प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना ह्या हेजो अटल पेन्शन योजनेचोय बेनिफीट व चडांत लोकांक जर वाडत जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे आतां जे यंग वर्कर्स जे आसा दोज आर द बिलो 40 तांकां ताचो बेनिफीट जो आसा हो इन लॉंग रन म्हाका दिसता ताका खूब बऱ्या पद्दतीचो तांकां उपयोग जावपाक शकता. अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी टायम टू टायम वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे इंडस्ट्रीज फॅक्टरीज बॉयलर्स हातूंतल्यान
हाडीत आसा. कित्या खातीर तर रिलीजन वर्कर सेफ्टी ही सगळ्यात पयली आसा आनी वर्कर सेफ्टी लक्षात घेवन ह्यो गजाली करप ह्यो तितक्योच म्हत्वाच्यो आसा. आमी पळयता की गोंय राज्य हे झिरो एक्सिडंट स्टेट जावची म्हणून आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर हार्डली चुकून सुद्दां एखादो एक्सिडंट जर जायत म्हणजे आमी पळयला की फाटल्या फावटी हांवूय क्लोजली मॉनिटर करता एका इंडस्ट्रीन एका बॉयलराच्या कडेन एक इन्सिडंट जाल्या उपरांत रोखडोच वॉट एवर द प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्यो त्या इंडस्ट्रीक आमी टायम टू टायम तांकां कळयलें. बट तुमच्या सगळ्यांचें जर सहकार्य आसत जाल्यार म्हाका दिसता झिरो एक्सिडंट स्टेट जावपाक आमी वेगवेगळी जी पावलां मारतात ताका तुमच्या सगळ्यांचें जर सहकार्य मेळत जाल्यार म्हाका दिसता तें खूब बरें जातलें. हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर म्हाका खूब बरें दिसता की नवीन वास्तू सगळ्या नवीन स्टाफाक आपले नवीन कॅबिन नवीन हे मेळ्या उपरांत त्यांच्या कामाची स्पीड पयलीं पेक्षा आनी डबलीन वाडटली. ही गजाल एकदम बरी आसा. ताची तुमची कसलीच फायल 24 वरांच्या वयर तांच्या टेबलाचेर तरी उरची ना. स्पेशली आय एम टेलिंग माय इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ अनंत पालम हाका आनी ताच्या पुराय स्टाफाक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. कारण एक नवीन उर्बा वाडटा नवीन ऑफिसान आयल्या उपरांत. कारण जुन्या बिल्डिंगेत बसून बसून तेच जुने विचार तकलेन येवपाक लागलेले आसता. नवीन ऑफिसान आयल्या उपरांत तांचोय बी उत्साह आनीक वाडटलो. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता मिनिस्टर पब्लिकन हळर्णकर ऑलवेज इज अ पॉझिटिव्ह म्हणजे ताच्या खात्याच्या बद्दल. आमी 3 कार्यक्रम पीपल ओरिएंटेड केले ते बी तांचा फर्स्ट कार्यक्रम म्हणजे गोंयांतले पयले फावटी नुस्तेकार 1000 नुस्तेकार पणजेंतल्या जिमखाना हॉटेलांत आयले. तांकां आमी डिक्लेअर केलें की हायजेनीक नुस्तें आमकां सगळ्या जाणांक मेळपाक जाय म्हणून तांकां ट्रे आसतले इवन दो सुरी आसतली ती सुद्दां हायजेनीक तांकां दिली. कारण आमी सगळें नुस्तें खाता म्हणून ताच्या वयली प्लेट हे सगळें मुद्दामूच पळयतात. तर आतां नुस्तेकारा कडेन तांचो ट्रे कट करता ती सुरी हे सगळें हायजेनीक पद्दतीचे किट्स हे आमी तांकां फावो केले. इवन दो हारकरी समाज म्हणून आसा म्हणजे ते जाळ मारून नुस्तें काडटात तांकां केन्ना कोणी रिकॉग्निशन दिवंक जाय. अंडर हिज लिडरशीप म्हाजे कडेन एकदां येवन ते मेळ्ळे. हांवें रोखडेंच सांगलें तेणी इनिशिएटीव घेतली आनी तांकां फर्स्ट टायम म्हणजे जवळपास 300-350 लोक आसात तेंच्यो वेगवेगळ्यो सोसायटी आहा ताका 60 वर्सांच्या उपरांत आयज रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मेळ्ळी की हय हे आतां हारकरी फार्मर्स म्हणून गोंयांत हाज्या पयलीं हे केन्ना जावं नाशिल्लें. तें दिसता आमी केलें. सेकंड आमी अंडर हिज वेटनरी डिपार्टमेंट पयले फावटी दुदाचो प्रायस जो आसा पळय ताका सपोर्ट प्रायस आनीक 100 रुपया आनी 10 रुपया जो आहा पयलीं गायच्या दुदाक 100 रुपया आनी म्हशीच्या दुदाक 10 रुपया इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रायस वाडोवन दिल्या. बाकीच्या स्टेटींनी अशा पद्दतीचो प्रायस केन्नाच मेळचो ना. पण गोंयांतलें दूद हें क्वॉलिटी दूद मेळटा इतकें हांव तुमचे बरोबर सांगपाक शकता. म्हाका तेका खात्रीनिशी हे 2 कार्यक्रम डायरेक्टली पब्लीक ओरिएंटेड आशिल्ले. आयचो 3रो कार्यक्रम which is also the factories and boilers industries related which is very much important. म्हणजे तिनूय कार्यक्रम जरी वेगवेगळ्या सेक्टरांतले जाले आसत जाल्यार तितकेच इम्पॉर्टंट आशिल्ले. खूब बऱ्या पद्दतीन आनी तांणी हे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन पळयता आसतना पॉझिटिव्ह दृश्टिकोनांतल्यान हे बदल हाडपा खातीर सातत्यान तेंच्यांनी काम केलां. हांव ताकाय बी कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर द सेक्रेटरी आनी अंडर द लिडरशीप. अजुनूय बी खूब मोठे बदल्स आमकां फॅक्टरीज आनी बॉयलर्सच्या हातूंतल्यान दिसतले किंवा आमकां इंडस्ट्री सेक्टरांतले ह्युमन रिसोर्स नॉट ओनली द बॉयलर्स अटेंडन्स बट द मेडिकल प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हे डे बाय डे नेबरिंग स्टेटीचे डॉक्टर सुद्दां हांगासर येवन ट्रेनिंग घेवप प्रिफर करता. जेणे करून इंडस्ट्री नॉट ओनली द तुमकां सगळ्यांक खबर आहा नॉट ओनली द MBBS डॉक्टर बट आफ्टर द MBBS ऑक्युपेशनल सेफ्टी डॉक्टर्स जे गरज लागता ताचो एक कोर्स आमी नव्यान परत एकदा डॉक्टरांक सुरवात करतले जेणे करून ताची डिमांड इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया ही चड मोठ्या प्रमाणात आसा. अशा पद्दतीन गोंयांत सातत्यान युथाच्या मदीं ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचो काम हो आमच्या सरकारान सातत्यान स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग नॉट ओनली इन द ITIs बट इन ऑल सेक्टर्स हे आमच्या गव्हर्मेंटान सातत्यान केलां. जावं ते मेडिकल प्रोफेशनल जावं ते टुरिजम प्रोफेशनल जावं ते मॅन्युफॅक्चरींग प्रोफेशनल सगळ्या प्रोफेशनलांनी स्किलिंगाचेर खूब मोठो भर दिला आनी युथाक वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जर केन्ना मेळ्ळ्या आसत जाल्यार ओन्ली इन मोदीजीस टेन्युअर त्यो मेळ्ळ्या म्हणपाक कांय हरकत ना. फाटल्या 12 वर्सांच्या टेन्युअराक तुम्ही काडून पळयात म्हणजे आमी म्हणटा की लोकल हाज्या पासून ते ग्लोबल हाज्या पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज युथाक जर कोणी दिल्या आसत जाल्यार त्यो मोदीजीन दिल्या. म्हणून हांव सगळ्यांक अपील करता की ह्या वेळाचेर विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न करपा खातीर म्हणजे युथाचो फ्युचर हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी यूथ जर घडले जाल्यार आमचो देश
विकसित भारत घडपा खातीर चड उशीर लागचो ना एकच सरकारी म्हणजे दोन उतरां पुराय करता देव बरें करूं. मला कर्जा सांग देव बरें करूं सर. मनापासून मानिल्ले अशे मोलादीक विचार सरकाराची नागरीक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.